आमी न्ही केन्ना केन्ना खूब उलयतात. मनान जें कितें आसा तें सगळ्या मुखायल्या मनशाक सांगून सोडटात. बट आमची जी ही संवय आसा तीच केन्ना ना केन्ना आमच्या स्वता खातीर घातक जावं शकता. आनी हो अनुभव सगळ्यांनी केन्ना ना केन्ना घेतलाच आसतलो, सारकें न्ही? समटायम्स इन इमोशन ऑर एक्सायटमेंट आमी न्ही कोणा कडेन कितें उलोवपाक नाका ऑर कितें सांगपाक नाका तें सुद्दां सांगून सोडटात. खूबदां आमकां एक्सायटमेंटूच असो आसता की खूब गोश्टी अश्यो सांगप जाता की मागीर आमकां चिंतून येता की ही गोश्ट आमी ह्या मनशाक सांगून खूब मोठी चूक केली. म्हणून ज्या गोश्टीन लिपोवपा सारकें कांयच ना अशें आमकां दिसता, अश्यो खुबश्यो साद्यो सरळ दिसपी आमच्योच गोश्टी लोक केन्ना आनी कश्यो आमच्या अगेन्स्ट यूज करीत हें आमकां ना सांगपाक शकता ना आमी चिंतपाक शकता. अशें म्हणटात की मनशाचो स्वभाव सदांच बोलको ऑर टॉकेटीव आसपाक जाय, म्हटल्यारूच मनीस सदांच मन सोडून उलोवपी आसपाक जाय. पण आतां हालींच्या दिसांनी कोणा कडेन कितेंय उलयता आसतना 100 फावटी विचार करपाक पडटा. आपल्याचेर येयल्ल्यो अडचणी किंवा आमच्यो बऱ्योचश्यो गोश्टी म्हणा किंवा आमच्या वांगडा घडलेल्यो बऱ्योचश्यो गोश्टी सांगपाक जाय काय नाका असो प्रश्न आमकां येता खरो. बट सांगपाच्या नेटार आमी सगळें कितें सांगून सोडटात. मागीर तें सांगप मुखावयल्या मनशान बऱ्या खातीर आसता किंवा तेच्या वांगडा आमी तो आमचो एक एक्सपिरियन्स म्हणून शेअर करतात किंवा केन्ना केन्ना आमी आमचें मन हलकें करपा म्हणून सांगतात. बऱ्याच फावटींनी आमी आमच्या लागींच्या मनशाक उलयता उलयता एडवायस दिता. मागीर तें आमकां आपल्या एक्सपिरियन्सांतल्यान ऑर आमच्या थिंकिंगांतल्यान किंवा आमच्या कडेन आसलेल्या नॉलेजांतल्यान आमी एडवायस दिवपाक वयतात. मागीर तो मुखावयलो मनीस हे सगळे एडवायस खंयच्या एंगलान घेता हें आमकां खबर आसना आनी हितून मागीर तयार जाता मिसअंडरस्टँडींग. आनी ह्योच मिसअंडरस्टँडींग मागीर खूब एंड पॉयंटार म्हटल्यार वतात. कांय लोक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे सगळे मिसअंडरस्टँडींग जे आसा न्ही ते आपल्या मनान दवरता, तोंडान कांयच उलोवन दाखयनात आनी मुखायल्या मनशाचो तोच बिहेवियर जो आसा पळय न्ही तो आमच्या टुवर्ड्स हळू हळू चेंज जावपाक लागता, डिस्टन्स क्रिएट जावपाक लागता. अशें म्हणना हांव की आमी लोकांक एडवायस दिवंक जायना, बट मुखायलो मनीस जर आपूण जावन आमच्या कडेन एडवायस मागना जाल्यार आमी ताका मुद्दाम जावन समजोवपाक किंवा एडवायस दिवपाक वचप ना. खूबदां अशें आसता की मुखायल्या मनशाक फक्त आपलें मन हलकें करपाचें आसता, आपल्या मनान कितें आसा तें उलोवन मोकळें करपाचें आसता, म्हणून तो आमच्या कडेन उलयता. आनी आमी जर त्या असल्या टायमार फक्त एडवायस दीत रावलीं जाल्यार मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट जावपाक शकता. केन्ना केन्ना न्ही मुखायल्या मनशाचें फक्त शांत बसून आयकोपाची गरज आसता, तेन्ना आमी फक्त आयकून घेवपाचें. आतां प्रश्न येता तो असो की आमकां बी उलोवपाचें आसता, आमकां बी आपलें मन हलकें करपाचें आसता. मागीर जेन्ना आमी मनांतलें उलयता तेन्ना इतलो विचार करप तरी कित्याक? विचार करपाक पडटा बिकॉज जेन्ना मुखायलो मनीस आमच्या मुखार मनांतलें उलयता तेन्ना ही गॅरंटी आमी दिवपाक शकता की तेणी सांगिल्ल्यो गोश्टी आमी आमच्या कडेन दवरतलीं, कोणा कडेन शेअर करची ना आनी तेणें जें कितें उलयलां तेतून आमी मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट करून घेवची नात. बट जेन्ना आमी आमच्या मनांतल्यो गोश्टी मुखायल्या मनशाक सांगतात त्या टायमार मुखायलो मनीस आमच्या कडेन खंयच्या एंगलान पळयता, तो ह्या सगळ्या गोश्टीचो अर्थ खंयच्या पद्दतीन घेता हें आमकां मातशें सुद्दां खबर आसना. आनी तेकाच लागून आमी कितें उलयतात हेचो विचार करप जितकें गरजेचें आसा तितलेंच गरजेचें आसा की आमी कोणा मुखार उलयता किंवा कोणा कडेन उलयतात. खूबदांनी आमचे क्लोज वन्स आसतात तेंच्या कडल्यान आमकां अनएक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्स मेळटा. आमी अशें चिंतपा बी शकना की मुखायलो मनीस आमच्या बद्दल असो विचार करतलो किंवा आमचें उलोवणें तो इतलें नॅगेटिवली घेतलो. मागीर अशा टायमार करप तरी कितें? खुबश्या टायमार अशें जाता की आमी कांय करपाक शकना, फक्त करपाक शकता तें म्हणल्यार शांत बसप. बट केन्ना जर आमी अशें शांत बसलीं जाल्यार बी त्या मनशाक अशें दिसता की आमच्या भितर इगो आसा, आमी तें इगोचेर घेतलें म्हणून आमी अशीं उलयनासतना शांत बसल्यात. बट एक्चुली पळोवपाक गेलें न्ही जाल्यार आमी आमकां आनी कांय भानगड्यो नाका अशें म्हणून शांत बसलेलीं आसता.
पूण आतां अशा टायमार कितें करप? तर आमी अशा टायमार असल्या टॉपिकार उलोवपाक जाय ज्या टॉपिकाचो आमच्या आनी मुखावयल्या मनशाचो पर्सनल लायफाचो कांयच संबंद आसूंक जायना. जशें की वाचिल्ल्या एका बुका बद्दल, आमी पळयल्ल्या एका मुवी बद्दल, आमचो आवडटो मुवी. आमच्या कडेन जेन्ना फ्री टायम आसता तेन्ना आमी कितें ना कितें सर्च करीत आसतात न्ही, नाजाल्यार कितें तरी ऑनलायन पळयत आसतात, रीड करतात. आनी हे सगळे गोश्टी लागून आमची जी नॉलेज आसा ती थोडी फार तरी वाडलेली आसताच. आनी जेन्ना आमी ह्या सगळ्या गोश्टी बद्दल उलोवपाक स्टार्ट करता त्याच टायमार आमच्या कडेन आसलेली नॉलेज मुखावयल्या मनशाक सुद्दां मेळटा. आनी अशा टॉपिका लागून मिसअंडरस्टँडींग बी क्रिएट जायना आनी मुखाल्लो मनीस आमकां पर्सनली जज बी करूं शकना. म्हणून डिस्कस करतना अलर्ट रावप खूब गरजेचें. आनी आमी जेन्ना एवरी टायम रिस्पॉन्ड करतात न्ही तेन्ना तर अलर्ट रावप खूबच गरजेचें आसता. वेन एवरी टायम वी आर रिस्पॉन्डिंग, पॉज घेवप बी खूब गरजेचें आसता. इफ सपोज जर गरज पडलीच न्ही जाल्यार चान्स घेवन आमी तो टॉपीक सुद्दां चेंज करप गरजेचें आसता. जेन्ना कोणी आमकां आमच्या एका पर्सनल टॉपिका बद्दल डिपली विचारता तेन्ना आमी टॉपीक बदलुवप हें खूब गरजेचें. बट टॉपीक चेंज करता आसतना त्या मुखावयल्या मनशाक वायट दिसपाक जायना, ताका समजोवपाक जायना की डायरेक्टली आमी टॉपीक जो आसा पळय न्हू तो चेंज केला. आनी अशा रितीन आमी खूब अशे अनवॉन्टेड सिच्युएशन्स एवॉयड करपाक शकता. कमी उलोवपाचे खुबशे फायदे आसात आनी ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट फायदो म्हटल्यार की लोक आमच्या उलोवण्या बद्दल मिसअंडरस्टँड जायनात आनी आमी वायट गोश्टीक लागून रिस्पॉन्सिबल बी जायना. खूबदां आमच्या टॉकेटिव्ह बिहेवियराक लागून खूब अश्यो बॅड एक्सपिरियन्स येतात. बट त्या बॅड एक्सपिरियन्सा बद्दल चिंतत रावपा पेक्षा कितें तरी बरी गोश्ट शिकप खूब गरजेचें आसा. जर आमकां लायफान कसलोय एक बॅड एक्सपिरियन्स आयलो जाल्यार आमी तो नेक्स्ट टायम कसो इग्नोर करूं शकतात हो विचार करप गरजेचें. एक्सपिरियन्स आयलो की आमी सगळें शिकतात, फक्त गरज आसता ती शिकपाची. हांव अशें करतलें, हांव अशें रावतलें हें स्वताक सांगप बी खूब गरजेचें आनी स्वता रिमायंड करप बी गरजेचें. लोकां कडेन कमी उलोवप म्हटल्यार अशें न्ही की लोकां कडल्यान पयस रावप किंवा कॉम्युनिकेशन करप ना. बट एक गोश्ट लक्षांत दवरप की आमी जें उलयता ताका लागून फाल्यां आमकां कसलोच त्रास जावपाक जायना. ज्या मनशा कडल्यान आमकां पॉझिटिविटी मेळटा, कितें शिकपाक मेळटा, जो मनीस आमकां बरो गायड करता, अशा मनशाची सदांच संगत धरप. जो मनीस ऑर सिच्युएशन आमकां नॅगेटिविटी दिता असल्या मनशा कडल्यान आमी सदांच पयस रावप खूब गरजेचें. कमी उलोवन कमी इनवॉल्वमेंट दाखोवन आमकां आमची स्वताची इम्पॉर्टन्स वाडोवपाक शिकपाक जाय. बाकी आपलें इम्पॉर्टन्स आपल्या हातीन. कितें म्हणटात, सारकें न्ही? आतां तुमी म्हणटली म्हाका आयज कितें जालें काय म्हणून. ना हाय हॅलो गूड मॉर्निंग ना कांयच ना, आयज तुमची खबर बी घेतली ना. तर न्ही आयज म्हाका मनांतले खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्यो तुमचे कडेन उलोवपाच्यो आशिल्ल्यो. डायरेक्टली तर सगळें तुमचे कडेन उलोवप म्हाज्या खातीर पॉसिबल ना. तर म्हटलें म्हाजे जे काही विचार आसा, काही थॉट्स आसा जे मायंडान चलतात ते तुमच्या वांगडा शेअर करया. आतां अशे खुबश्यो गोश्टी आसा जे हांव म्हाज्या ह्या चॅनला वयल्यान म्हाज्या व्हिडियो थ्रू तुमचे कडेन पावयता. कसलीय गोश्ट आसूं ती मागीर म्हाजे रुटिनाचे आसूं जावं म्हाजे कसले रांदपाच्यो गोश्टी आसूं, बरें जें कितें आसा तें हांव सदांच तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. तर म्हटलें म्हाज्या लायफान म्हाका येयल्लो हो अनुभव जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. अशें आमकां खुबशे अनुभव येता लायफान जितून आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा. तर आमी न्ही सदांच बरे जो एक्सपिरियन्स आसा म्हळ्यार बरी जी शिकवण आसा ती सदांच आमचे कडेन टिकून घेवपाक जाय. आनी जे कितें आमकां वायट एक्सपिरियन्स येता पळय न्हू तितूंतल्यान कांयशे गोश्टी लक्षांत दवरुपाच्यो आनी बाकीचो वायट एक्सपिरियन्स वायट गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती सोडून दिवपाची. आनी हो जो आतां म्हाजो एक्सपिरियन्स हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केला न्ही तो रिसंटली आयिल्लो एक्सपिरियन्स म्हाजो. कांयश्यो गोश्टी अश्यो आसतात ज्यो आमी लोकां कडेन उलयतात बट आमकां खबर आसना की मुखाल्लो मनीस कसो घेतलो तो म्हणून. अशीच काही गोश्ट म्हाज्या वांगडाय बी घडली. हांवें सादें सरळ मनान असो दिल्लें एक एडवायस अशें म्हाजेर उलट पडटली हें म्हाका बी खबर नाशिल्लें.
तर म्हाका आयिल्लो हो एक एक्सपिरियन्स बऱ्या रितीन इन अ पॉझिटिव्ह वे तुमच्या मेरेन बी पावुया, सो दॅट हांवें जे कितें अनुभव घेतलो, जी कितें म्हाका नॅगेटीव वायब आयली ती तुमकां येवचें न्ही. सो म्हाका ती गोश्ट खबर नाशिल्ली की हांव कोणाच्या खातीर की हांव कोणाच्याय बऱ्याक वतलें आनी ती उलट म्हाजेर येतली म्हणून. सो तुमी ती गोश्ट करची न्ही. तुमी कसलीय गोश्ट करता आसतना कोणाच्याय हेल्पाक सुद्दां वता आसतना चारदां चिंतून वचचें, हेंच म्हाका तुमकां ह्या व्हिडिओन सांगपाचें आशिल्लें. लायफान आमच्या न्ही खुबश्यो गोश्टी घडत असतात. आमकां खबर आसता थोड्यो गोश्टी, थोड्यो आमकां खबर आसना. थोड्यो आमी पळोवन सुद्दां ना पळयल्ल्या भशेन करून सोडून दिता. तें आपणाचेर आसता की आपूण कश्यो घेतात. थोड्यो गोश्टी अश्यो आसता ज्यो आमच्या लायफाक म्हळ्यार आमच्या फ्युचरा खातीर बऱ्याक आसता. सद्याक आमकां ताका लागून उठोवप्याच्यो काडच्यो पडटात, बट फ्युचराक आमी मागीर चिंतता हय तेन्ना अशें जाल्लें म्हणून बरें जाल्लें, तेन्ना आमी इतले त्रास काडलेले म्हणून बऱ्याक पावलीं आयज अशें दिसता. थोड्यो गोश्टी अश्यो आसता की लायफ लाँग आमकां न्ही तो एक नॅगेटीव एक्सपिरियन्स दितात. लायफ लाँग न्ही त्यो आमच्या वांगडा एक वायट अशी याद, आमची वायट मुवमेंट म्हणून याद उरतात. आनी कांय गोश्टी अश्यो आसतात ज्यो आमकां खबर बी आसना की आमच्या लायफान तेन्ना घडलेल्यो, काही टायमा नंतर आमकां कळटात की हां ही तेन्ना घडलेली आनी आमकां खबर बी ना अशें म्हणून. त्या आतां न्ही प्रत्येकाचेर आसता, म्हळ्यार आपूण ती गोश्ट कशी घेता त्या प्रमाणे. कांय लोक अशे आसतात की कितें जालें ना जालें तांकां फरक पडना, ते सोडून दितात. बरें बी कितें जालें जाल्यार तेंचे म्हटल्यार इमोशन्स सेम आसतात, वायट बी घडल्यार सेम इमोशन्स आसता, तांकां कांयच फरक पडना. थोडे लोक अशे आसतात की बारीकशें सुद्दां कितें जालें न्ही जाल्यार तांकां इतलें मोठें करून घेवन बसपाचें आसता, जावं ती बरी गोश्ट जावं ती वायट गोश्ट मागीर. आनी थोड्यांक तर हांवें अशें सुद्दां पळयलां म्हाज्या लायफान, म्हळ्यार म्हाजे जवळचीं मनशां की कितले बरें सुद्दां जर तेंच्या लायफान घडलें न्ही, ती लायफान केन्नाच हॅप्पी आसना. तांकां न्ही तितून बी कितें ना कितें खोट ही काडपाचीच आसता आनी रणगाणें हें गावपाचेंच आसता. आनी थोडी लोक आसता म्हाजे सारकी आसतात. थोडी लोक, हांव म्हणना की हांव लायफ जें आसा पळय न्हू तें म्हाजें परफेक्टली हँडल करता अशें म्हणून, बट हांव ट्राय करता की खंयची गोश्ट जी आसा पळय न्हू वायट सुद्दां घडली जाल्यार तितूंतल्यान बरो एक्सपिरियन्स जो आसा पळय तो घेवपाचो, तो एक्सेप्ट करपाचो आनी वायट जी गोश्ट आसा पळय ती सोडून दिवपाची. बरें कितें जाता तें आमच्या वांगडा आमी दवरिताच, तें हांव लायफ लाँग म्हाज्या वांगडा घेवन चलता, बट वायट गोश्ट जी आसा पळय ती ह्या रितीन हँडल करपाचें हांव ट्राय करता. फॉर एग्जाम्पल जर तर कोणी कितें म्हटलें जाल्यार तेणें म्हाका अशें कित्याक म्हटलें, कित्याक म्हणपाक जाय आशिल्लें हें मायंडान सतत चिंतत रावन तें म्हाजो मुखारलो टायम पिड्यार करचे परस, तकली पिड्यार करून घेवचे परस हांव तें न्ही इन अ पॉझिटिव्ह वे अशे रितीन घेता की हां तेणें म्हटलें न्ही नेक्स्ट टायम हांव ट्राय करतलें की तेज्या भानगडीक वचप ना, ताका कांय सांगप ना, तेजी गोश्ट उलोवप ना, ना तेजे हुजीर तेजे कडेन उलोवप ना, तेज्या फाटल्यान तेज्यो गोश्टी करप. आनी त्या मनशा कडल्यान हांव पयस रावतात, बट दुसरो सुद्दां कोणी मनीस आसा न्ही हांव ट्राय करता की अशे रितीन अश्यो भानगडीक लोकांचे पडपाचें ना. आनी आयज कालचो लायफस्टायलच असो आसा की कोणाच्या भानगडीन कोणेच पडप ना. पयलीं आमी म्हणटालीं की कोणाच्या एक बऱ्या खातीर एडवायस दिवंक जाय, कोणाचें कितें बरें जाता जाल्यार आमी सांगपाक जाय, समजोवपाक जाय, बट आतां ना तो टायम आसा, ना ते लोक आसा, ना तो संवसार आसा. सगळीं जाणां आपआपल्या कामाक बिजी आसा, ना कोणाक कोणाचें पडलां ना कितें. जर तर आमी आयच्या ह्या टायमार कोणाकय कितें बरें एडवायस दिवपाक गेलीं, कितें बरें सांगपाक गेलें जाल्यार आमचेर हें उलटें येताच. सो म्हाजो हो एक्सपिरियन्स आसा, तर हांव आयज तुमच्या मुखार होच म्हाजो एक्सपिरियन्स जो आसा पळय तो शेअर करपाचें आशिल्लें. खूब दीस जाले, खूब टायम जालो म्हाका ही गोश्ट तुमच्या मेरेन पावोवपाची आशिल्ली, बट कशें पावो, कितें करूं कांय समजनाशिल्लें. तर आयज बसलें आनी म्हटलें ना म्हाका ही गोश्ट तुमच्या मेरेन पावोवपाक आसा की एक बरो एक्सपिरियन्सूच म्हणटा हांव, वायट म्हणना, म्हाका आयिल्लो एक बरो एक्सपिरियन्स म्हाका तुमच्या मेरेन पावोवपाक जाय आशिल्लो की कोणाच्याच भानगडीक कोणेच वचप ना, आपलें लायफ आपलो संवसार घेवन आपल्यान बसप. जर तर मुखारलो मनीस विचारपाक आयलो, कितें एक एडवायस जाय, कितें एक हेल्प जाय जाल्यारच कोणाच्या हेल्पाक जाय, एडवायस दिवपाक वचप. हेच्या भायर जर तुमी आपूण जावन कोणाच्या गोश्टीक नाक घुसोवपाक गेले जाल्यार ते आपल्याचेर उलटी गोश्ट येयलीच म्हणून समजा, मागीर ते आमी लोकांचें कितलेंय बरें करपाक गेल्ले आसूं. सो होच एक्सपिरियन्स आयज हांव तुमच्या मुखार म्हाजो शेअर करता आनी होप करता की आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो म्हाजो तुमकां
आवडलो आसतलो आनी आयज जें कितें हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केलां तें तुमी बी पॉझिटिव्ह रितीन घेतलां आसतलें। लायफान आमी सदांच पॉझिटिव्ह रावपाक जाय, नॅगेटिव्ह रावून कांयच फायदो ना। सो आयज हांवें जो हो म्हाजो एक्सपिरियन्स तुमच्या वांगडा शेअर केला तो डायरेक्टली काय हांव सांगपाक शकना, तुमच्या मुखार शेअर करपाक शकना। सो इनडायरेक्टली हांवें न्ही हो तुमच्या मुखार शेअर करपाचो प्रयत्न केला। तुमी बीन ही गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती पॉझिटिव्ह घेया। काही लोक आसतले जे हेचेर बी नॅगेटिव्ह कमेंट करतले, बट म्हाका न्ही कोण नॅगेटिवली घेता हेज्या परस कोण पॉझिटिव्ह घेता, कोण हे गोश्टी वयल्यान आपूण शिकून घेता हें चड मॅटर करता। सो हांव ती बी नॅगेटिव्ह गोश्ट जे तुमी नॅगेटिव्ह उलयतले, नॅगेटिव्ह चिंततले, नॅगेटिव्ह कमेंट करतले, पयलींच सांगता हांव ते सगळेच पयस दवरतलें आनी जे कोण बरे कमेंट करतले, बरो म्हाका फीडबॅक दितले तेजेरच कॉन्सन्ट्रेट करतले। सो म्हाका न्ही कोण नॅगेटिव्ह उलयता हें मॅटर करना, कोणाक ही गोश्ट कितली हेल्पफूल पडटली मुखार हें मॅटर करता। सो तेकाच लागून ही गोश्ट जी आसा पळय ती आयज हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केला। होप करता की आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमकां आवडलो आसतलो आनी तुमी बीन म्हाज्या सारकी अलर्ट रावतली, लायफान सदांच पॉझिटिव्ह रावतली। हांव अशें ना की लायफान सदांच पॉझिटिव्ह रावता म्हणून, बट ट्राय करता पॉझिटिव्ह रावपाचें। सो अशाच रितीन इन अ पॉझिटिव्ह वे आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करता। मेळटा सगळ्यांक तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन। तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात। व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करात। नवे आसा किंवा अजून सबस्क्रायब करूना म्हजो चॅनल जाल्यार सबस्क्रायब बी करात। चलात मेळया फाल्यां, तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।